Jerusalemच्या देवा वस्तीचे ताकद आमी थंय मेळूंक वचपाचे जेरुसालेमच्या देवा वस्तीचे ताकद आमी थंय मेळूंक वचपाचे पावलार पावल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेवन जेरुसालेम या पावलार पावल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेवन जेरुसालेम या बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे लावी आमेन. आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपोट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भयणी बाबांनो, आमच्या जिवितांत जायती तुफान उपरासतात आनी ह्या तुफानामध्ये आमकां दिसता देव आमच्या सांगाता ना, देव आमच्या बाराबर ना. पूण आयज देवाची उतर आमकां खात्री दिवन म्हणटा देव आमच्या सांगाता आसा. देव आमची परवा करिनासतना रावना, तो आमकां सदांच आपलो आसरो फावो करता. हे मिसांत वांटो घेता आसतना देवाची वळख आमच्या जिवितांत घेवन तुफाना मदें देवाक सोदूंक आमकां आदार आनी कृपा ह्या मिसांत मागुया. आनी ह्या भावार्थाचे समारंभे वांटो घेता आसतना आमच्या पातकांची आमी दोग धरुया. कांय पावटीच्या वेळार आव्हानां उपरासल्यान तुफानां उपरासल्यान त्या वेळार आमी देवाक केणला आसतलो, देवाचेर आमी शिणल्यांत आसतलीं. सगल्या पातकांची दोग धरून देवाची एकाकलो तिकोलो मारून सोगलीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच संकवार मेळे सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलोत करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सस्ताच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी आनी गोरसो बापा मुखार आमी दवरुया. उदीक करून आपणा बसत माग म्हणला तांचोय उगडास आमी करुया. जी पिडेंत आसात, दुयेंत आसात तांचोय उगडास करुया. जो आपली वाडदीस समोर उमतात तांचोय उगडास ह्या दिसांत आमी करुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या पुताचे वरवीं तुवें आमकां सोडयलें आनी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं केलें. तर आमचेर तुजे प्रितीच्या भुरग्यांचेर दयाळ दिसकात. जेजूचेर आमी बाबार दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाचें दायज जोडूंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुताचे जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी रासवट चलयता सासणाच्या सस्तांक. आमेन. दोनदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. शिसाची संख्या वाडत वेताना ग्रीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवाचेर गुणगुणूंक लागले, कित्याक दिसपट्टे सेवेंत ताचे विधवाचेर विसर पडटालो. ह्या खातीर 12 जाणांनी सगल्या शिसांक एक जमात आपयली आनी तांकां म्हणलें,
देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण वाटची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी भाव भयणीनो तुमच्या मदल्या बरो मान आसलोल्या पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन बोल्लोल्या 7 जाणांक विचून काडात. हें काम तांच्या हातान सोंपोवचें आनी आमी सगलो आमचो वेळ मागण्याक आनी देवाचें उतर परगटच्या कामाक लायतल्या. ही येवजण सगल्या सभेन मानून घेतली आनी बाबार्थान आनी पवित्र आत्म्यान बोल्लेल्या इस्तेवाक विचून काडलो आनी ताचे बराबर फिलिपाक, प्रोकोराक, निकोनाराक, तिमोनाक, पार्मेनासाक आनी आंत्युकेच्या नवशिसा निकलावाक. हांकां ताणें 2 दुतां मुखार व्हेले आनी हाणें मागणें करून तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिपडोत वेतालें आनी जेरुसल्यांत शिसाची संख्या वाडत वेताली आनी पुष्कळ यात्निकांनी पर्यान बाबार्थाक वेंग मारली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. ही आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सगळीं म्हणुया. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोसाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशाक असली वाकाणणी सोंपता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. 10 तारांची किनोरी दवरून ताका सोद गितां गायात. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताचीं कर्तुत्वां विस्वासपणाचीं. नीत आनी प्रमाणीकपण हे दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात ताचे मायेमोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दाणो दितलो. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सोगटा सोर्वांचो रोचणार जेजू दोयाळ सोडवणार आमचे खातीर कुर्सार मेलो मोहिमेन पुनर्जीवन जालो. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सोर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. जुबावा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. सांजातोस सीस दोरयाशी गेले. एका होड्यार चोडले आनी काफारनांव वचून दोरयान उतरूंक लागले. जेजू तांचे सोरशेक पावचे आदीं काळोख जालो. झणझणीत वारो सुटलो आनी दोर्या उत्सांबळ जावंक लागलो. सुमार 3 की 4 किलोमिटरांची वाट ताणून काडटूच तांणी जेजूक दोर्याचेर चलता आनी होड्या लागीं पावता तो देखलो. तांकां भेन दिसलें पूण ताणें तांकां म्हणलें, हांव तो, भियो नाकात. तेन्ना ते ताका होड्यार घेवन कोरताले पूण थंयचे थंयच ते वाटेक तोडीक होड्याक लागले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकांनी तुका आसूं. प्रतीच्या भयणी बाबनो,
आमी कंपस पळयलो आसतलो. कंपस म्हणटा तो बॉक्स कंपस न्हय. कंपस म्हणटा तो डिवायस ज्या वरवीं आमी डायरेक्शन पळयतात, नॉर्थ, सावथ, ईस्ट आनी वेस्ट. आदले काळार आमी जाणात हे पॉयंटकार त्या कंपसा वरवीं ह्या ते सुवातेर पावताले आनी हो कंपस उजार करून तांच्यांनी एका देशांतल्यान दुसरो देश सोदून काडलो. आमी जाणात आतांच्या तेंपार आमी जो बरसो कंपस उजार करिनात, पूण कंपस आमच्या फोनाचेर आसता. ते एक डिवायस एप कशें आहा. पूण आदल्या काळार ह्या कंपसा वरवीं जायत्या जाणांनी नवे देश सोदून काडले, नवे गांव सोदून काडले. हे तरेन ते आपल्या ठिकाणाचेर पावले. आयज कंपसाचें हांव कित्याक उलयतां काय, कंपस आमच्या जिवितांत आयज आमी जेजूक करूंक जाय. जेजू जावन आसा आमची ही दिशा ज्या वरवीं आमकां भासायल्ल्या देशांत वा आमी वेता ते सुवातेर पावूंक एक हातयार. प्रतीक्षा भयण बाबनो, आयचें शुभ वर्तमान आमी आयकलां जाल्यार कालच्या वाचपाचें कंटिन्युएशन. काल जेजून मिलाक केल्ली, हुंड्याची मोडणी करून 5,000 लोकांक ताणें उंडे दिल्ले. आनी हें पळोवन लोक तोटाकलो. लोक जेजू फाटल्यान वेतालो आनी त्या खातीर जेजू ओगोच तांचे मदलो भायर सरून एका दोंगरार वेता मागणें करूंक. आनी शिसांक सांगता, तुमी ओड्यार चडून दुसऱ्या वाटेन वचात. आनी तांकां ओड्यार धाडटूच आपूण मागणें करूंक गेल्लो. ते कारणा खातीर शिसां बाराबर जेजू नासलोलो. आनी जेन्ना हे शीस ह्या गालिलियाच्या दोरयांत पॉयंट करताले त्या वेळार आवचीचोच तुफान उपरासता. आतां आमी होली लँड पावल्यात जाल्यार सी ऑफ गॅलिली पळयत जाल्यार त्या सुवातेर आनी वादळ येवंक शकता, आमकां प्रस्न येतलो. पूण त्या सुवातेर खऱ्यांनीच तुफानां उपरासतात, आयज पासून उपरासतात. आनी सोजमोंक सायंटिफीक रिजन आसा. कसलें काय, होरोण्यांतलें डेजर्टांतलें गरम वारें मारता त्या वेळार ह्या सी ऑफ गॅलिलीन उदकाची एक लोट कसो वेप जाता आनी ह्या वेपान हें वारें वचोन दोंगरांचेर मारता. गोलन हायट्स म्हणटात तांकां. आनी ताचेर मात्तूच जें वारें पुत्तून येता त्या वेळार, पुत्तून वता त्या वेळार हीं तुफानां उपरासतात. आनी ही खऱ्यांनीच घडलेली वस्तू आमी त्या सुवातेर पळयतात. आनी ह्या खातीर सी ऑफ गॅलिलीन जायते फावटी असलीं तुफानां उपरासतालीं, दिसाची, सांजेची वा रातची. आनी ह्याच वातावरणांत आयज हे शीस सांपडटात. आनी ह्या वातावरणांत आसतना ते भियेतात. आनी त्याच वेळार जेजू उदकाचेर चलून तांचे लागीं येता आनी तांकां म्हणटा, हांव तो, भियेनाकात. प्रत्युशा भयणी बाबानो, शीस भियेल्ले खरें, पूण जेन्ना जेजू चलोन येता तें पळोवन हो जेजूक तांच्यांनी वळखलो आनी ते शांत जाले. आयज आमच्या जिवितांत आमी भितर सरुया. आयज आमकां जेजू एक हातयार जाता काय आमच्या जिवितांतलीं तुफानां तोंडावंक. आयज आमी म्हणटलीं आमच्या जिवितांत कसलीं तुफानां आसात. साबार तरेचीं तुफानां आसात. आमच्या कुटुंबीक प्रश्न एक तुफान जावंक शकता. एक काजारी जिवीत एक तुफान जावंक शकता. एक आवय बापायचो संबंद, तेच भाशेन भुरग्यांचो संबंद. आयज आमच्या कुटुंबान असलीं साबार तुफानां आसात. भाव भावा मदें आयज कितलीं तुफानां आसात. पूण आयज जेजू आमकां म्हणटा, हांव तो, भियेनाकाय. तूं आनी हांव ताका स्विकारूंक वा आमचो दोनी करूंक तयार आसा काय. प्रत्युशा भयणी बाबून, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकतात कोण भाशेन पयल्या क्रिस्तांवां मदें जायतें चलतालें. आनी ह्या वेळार आयज पवित्र आत्म्यान बरोवन हे शीस 7 जाणांक वेंचून काडटात. हे 7 जाण कोण आसले? ते प्रधान सेवक आसले, दियाकना, आमी आयज तांकां डिकन्स म्हणटात, ते जावन आसलेले. आनी तांकां वेंचून काडून ते पवित्र सभेन तांकां नेमतात. कारण पवित्र सभेन जायतीं तुफानां उपरासलोलीं आनी ह्या मनशा वरवीं देव शांती हाडूंक पावुत्ता. आयज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देव तुफानां आसा, तुवें थोडें हाडूंक सोदता. पूण केन्ना आमच्या तुफानां ही सोंपतलीं काय? ज्या वेळार तुवें आनी हांवें जेजूक म्हज्या जिवितांत स्विकार करूच त्याच वेळार आमचीं तुफानां तोणायतलीं. ह्या मिसांत वाडो घेता आसतना तीच कृपा आमकां मागुया. आमच्या जिवितांत ही वादळ तुफानां उपरासतात त्या वेळार जेजूक आमच्या जिविताचो माज करून आमची दिशा ताचीच पावलांनी चलूंक आनी हे दिशेंतल्यान देवा थंय आमी पावूंक आमकां दर एकल्याक शांती मेळटली. हेंच करूंक ह्या मिसांत आदारान कृपा मागून घेवया.
कौल हलक्या जिविताचे तुका वक्ताव आमचे वरदान म्हज्या बाबून म्हज्यान तुमच्या बलिदान स्वरूप बेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता त्या बोलये वरवीं आमचीच तुका सदांच सोंपोवलेली बलिदान जावंक निर्मी ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काल जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो निटीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण उदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी बोरत्या दोबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बोली आमचे खातीर तो आपलेंच अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरोना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोर दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. आमी तिसरें महाप्रार्थना घेतल्या. बाबा खरोच सोपोवीत आनी सगली तुजी रचना तुका वाखाणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सोक्तीन सोरजीव आनी पवित्रपण उपजोता. उदेती हांव दोस्तूम ते पर्यंत तुका एक निर्मोल भेटोवणी करच्याक एक खाशा पोरसा तुजो मोयत आसाय. देखून बापा खालतीपणी आमी हे मागणी करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समोरता. तो पराधीन जालो ती राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन भासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण सात वाजता ताणें खास घेतली तुका नव्यान तेन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराची हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Babarataco good porgotuja Tuja kursani puron jivon pona Purvi tuvayam kasodoini sumya Sonsaraja sodvonara Amchi sodvon
बापा आमचे सोडवणी पासो तुझ्या पुतान सोसलोल्या कोश्टा मन्नाचो ताच्या आनंदबोनीत पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गात सोडण्याचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बोलयेन आपल्याच मनान आमकां तुजी इश्टागत जोडली तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ देश कर आनी तुज्या पुताची कुडींत आनी रोगतान पोसताय तांकां त्याच पवित्र आत्म्यान बोर आनी जेजू सोबें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयल्लें सासनीक दान तूं आमकां करूंक आनी अशें देवाची माय भू भाग्यवंत आंकवार मारीच्या सान सुजे तिचो पोदी तुज्या भाग्यवंत धर्मदताच्या सान तुजे वाज आनी वैभवी रोग साक्षांच्या आनी सोमेस भोक्तांच्या सांगाता तुवें विचून काडलोल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरोंतोरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता बापा हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगल्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमचे भाग्यवन बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा सांगातय पवित्र सभेच्या सोमेस्त गोवळ्या आनी धर्मणियारा बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलोली सोगले पोरजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे कोणवला बापा संवसारान शिपडलोल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुज्या थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुज्या इश्टागतींत ह्या संवसारांत अंतरलोल्या सोमेस्तांक मोयपासान तुज्या राजान घे तुवें आमी तुजी मोहिमा भोगूंक सासनांक दादोशी जातोल्या म्हूण आमकां बरवासो आसा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सरपदवेदार बापा सरबंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन आमच्या सोडबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान अंतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर देश घाल आनी तुजे गोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती शैलीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Monja na vornek tön
이제 나오게다 누가 만디다 간산 땅 속리 누가 본디다 암치 모델이라 지수 모자나 넥타이 사냐 너가 내가 사람 모델 거른 상타 누구야 아사 모자나 넥타이 사냐 너가 내가 사람 모델 거른 상타 누구야 아사. Sogli gravi. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेसूचे मास आनी रगत घेतलां. ताणें आपल्या चुगडासाक ह्यो संस्कारलोलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलें. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडूं म्हूण कालतीपणी तुज्या लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीन. Sorvespot तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आनी सोरपुत देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आमीन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया 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 क्रिस्ता शांतीन वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया वायट करतोल्या बसुया दुस्मानाक मारुया जेसूच्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया एकालीच मोरान चलया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया 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 क्रिस्ता शांतीन वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया